बेनवली वेटरन्साचो गोलकीपर. सो आमगे आज गेम आहली हिंगा फातोर्डा वेटरन्सा कडेन. सो बरो एक टोर्नामेंट बरो ऑर्गनायज केलो तेमी. रूल्स रेग्युलेशन स्ट्रिक्ट आनी चेकअप बी करप प्लेयराचे कंडिशन टर्म्स सगळें बरें आहा. रेफरिंग बरें आहा. ग्रावंड इज वेरी ग्रावंड सारको हे ग्रावंडाचेर खेळपाक उमेद येता. सो आज हारले आमी कांय जायना पूण ते अपोजीट टीम बरे आहले. सो तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी तांकां बेस्ट ऑफ लक फुडले गेमीक. आनी ऑर्गनायझराक कॉलर दिता कित्याक तेणी हो बरो ऑर्गनायज केला टोर्नामेंट. फॉलोअप करून फाल्यां तुमची गेम आहा तुमी सकाळीं पोतून रिमांयडर करून तेश कोन्न सगळे IDB हाडाय म्हूण सगळें बरे भशेन फॉलोअप केलें. इट्स अ वेरी वेल नायस ऑर्गनायज टोर्नामेंट. सर तूं यंग प्लेयर्स आसा तांकां कितें सांगता तुजी मॅसेज कितें यंग प्लेयर्सांक? यंग प्लेयर्सां सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका तुमी फिजिकली इनवॉल्व जायात गेमीत. आजकाल भुरगे कितें जाता चडशे ते मोबायलाचेर आसतात चॅटींग मोबायलाचेर गेम खेळटात आनी फिजिकल ग्रावंडार कोण आसा. ताका लागून हांव सांगता तुमकां ही तुमकां एक्टिविटी बरी फिटनेस तुमी आतां भुरग्यांक तुमकां कळपाना. वन्स यू क्रॉस 35-40 देन तुमकां कळटलें की हें कित्याक हें करपाक येता. सो हांव मात सकोत तांकां रिक्वेस्ट तुमी टायम मेळटा तेन्ना तुमी ग्रावंडार येयात फिजिकली हें फुटबॉल खेळाय ना कसले एक्टिविटीन तुमी एक्टिवेट जाय फिजिकली. ओके सर थँक्यू. कमी लात होत वाज बरे रमे ओडे रे सेकंड बोला ओडे रे रमे हां बरे